मातेबा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आवेसवूर सोत्रा वोळ 14 ते 20. आनी जेजू लोक आसलो थंय पावतूच एक दादलो ताचे सोरशीं आयलो आनी ताचे मुखार दिमेर पडून ताणें म्हणलें, सायबा म्हज्या पुताची कालकुटकोर ताका मोदनें मारता आनी तो चड कोश्टवता. सोबार पावटी उज्यांत आनी भोंवून भोंवून उदकांत तो पडटा. हांवें ताका तुज्या शिश्यां सोरशीं व्हेलो, पूण ताच्यान ताका बरो करूंक नजो जालें. तेन्ना जेजून परती पाडून म्हणलें, भावाट नासलोलीं आनी खोटी पिणकां तुमी, कितलो वेळ म्हूण तुमचे सोरशीं हांवें रावचें? केन्ना पर्यान हांवें तुमकां सोंसचीं? ताका हांगा म्हजेशीं हाडात. आनी जेजून ताका बोबाट करतच देंवचार ताचे वेलो भायर सरलो आनी तो भुरगो तेच घडयेर तावन बरो जालो. तेन्ना जेजू चडशे कुशीन येवन शिसांनी विचारलें, ताका भायर घालूंक आमचे कडेन कित्याक घडलें ना? जेजून तांकां सांगलें, तुमचो बाबाट उणो देखून. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, सांसवाच्या कोण्या येदो तुमचो बाबाट आसत जाल्यार ह्या दोंगराक तुमी म्हणटल्यात, हांगा तावन थंय वच, आनी तो वेतलो. आनी तुमच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.